हो जो ट्रान्सफॉर्मर आमच्या मेस्टावडार बसयला खरोखरच हे बरें काम आमच्या आमदारान केला. तशेंच ताका जोडून आमचो कॉन्सुलर जो आहा कॉन्सुलरानूय त्या खातीर भरपूर मेहनत घेतला आसता त्या खातीर हो ट्रान्सफॉर्मर आमकां येयला आनी खरीच तेंच्यांनी जे आतां सांगलां ते अशें आमकां हो त्रास जातालो मदीं मदीं लायट वयताली आनी त्या लायट वचपाक ताका टायम नासतालो खंयच्या टायमार वचप ती आनी मागीर आमी सगळे जाण बेजार जाताले अरे लायट गेली पूण आतां तेणी जो ट्रान्सफॉर्मर बसयला 200चो खरोखरच तो म्हाका दिसता बरो पावरफूल आसतलो आनी जो आमचो प्रॉब्लम आसलो तो प्रॉब्लम ह्या बरोबर सगळो सॉल्व जातलो अशें दिसता म्हाका आनी खरोखरच आमी आमच्या आमदाराचो दाजी सरकाराचे थँक्यू म्हणटा तशें आमचो कॉन्सुलर गिरीश बोरकर आहा ताका बी थँक्यू म्हणटा कारण आज गिरीश बोरकर आनी दाजी मेळून आमच्या वाड्याचें जें डेवलपमेंट कितें करपाचें आहा तें घेवपाक भरपूर मेहनत घेता आनी तेणी आज पर्यंत डेवलपमेंट केल्लें आहा तशें आमची थोडी इच्छा आहा आनीक आमचो डेवलपमेंट जावपाचो आहा मेन म्हणजे आमचो जो रोड आहा पळय हो रोड ताका परत एक तार घालपाची गरज आहा तशेंच सेकंड म्हणजे आमची सेवरेज आमच्या वाड्यार हातून पासून चालू जायना ती तेणी करपाक प्रयत्न करपाक जाय आनी ते बेगीन तो हाडपाक जाय सेवरेज कारण आमकां सेवरेजीचो भरपूर त्रास जाता आनी हांगा तर सेवरेज नासल्या कारणान सगळे गटर आमचे सगळे ओपन जाता आनी ते ओपन असल्या कारणाने आमच्या हांगासर वाड्यार डेंगू तयार जाता त्याच्या आमी कॉन्सुलराक बी आमी मागता की बाबा आमचे गटर आहा ते मातशें साफ करून आमच्या हांगासर ते फोगिंग मशीन मारून मातशें ते सगळें लिमिटेड हाडपाचें अशी ही आमची इच्छा आहा ती पूर्ण करपाची तितलेंच मागता देव बरें करूं. तर आमच्या आमदार बाब दाजी सरकाराचे खरें देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ह्या भागान मेस्टाडे भागान हो खूब प्रॉब्लम आसलेलो लायट फ्लक्च्युएशनाचो आनी आयज खंय तरी तांकां सुटावो जालो 200चो 150चो आसलो तो 200 जालो आनी खरेंच कित्याक म्हणजे तुमकां आत्तां हांवें सांगलेलें उलयतना कित्याक 30-40 वर्सांचो ट्रान्सफॉर्मर त्या ट्रान्सफॉर्मराक जें कितें आहलें तें आमकांय खबर ना कशें आहलें तें आनी त्या टायमाचेर परिस्थिती दुसरे भशेन आसलेली त्या टायमार लोकां कडेन 1-2 फॅन आसताले पूण आतां कशा मिक्सर आसा ग्रायंडर आसा गिजर आसा नाल्यार AC आसा म्हण सगळे 7 नंतर सगळे जाण ऑन करता आनी ते ऑन करतकूच मागीर ते लायट फ्लक्च्युएट जाताली म्हूण त्या खातीर आमी खुबश्या फावटी आमदाराकूय सांगलें आनी आमदारानूय लेटरां करून डिपार्टमेंटाक खंय तरी आयज आमकां हो आमचो नवो ट्रान्सफॉर्मर हांगा येयलो हांव खरेंच मागता आमदारा कडेन तशीच खुबशीं कामां आमच्या वॉर्डान येवपाचीं आसा तुमी लोकांचें कितें आहा लोकांची अपेक्षा दाजी कडसून वाडलेली आहा आनी प्रत्येक जाण म्हणटा आपणाचें जावपाक जाय पूण जाता जाल्यार टायमूय लागता मातसो 2.5 वर्सां जाल्या आनी 2.5 वर्सां भितर इतलो प्रकल्प वास्को शहरान येयल्लो आहा ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हांव सगळ्याच्या वाटेन आमच्या वॉर्डाच्या वाटेन दाजी सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आमचे येई आमचो आसूं नाल्यार आमचो प्रवीण आसूं सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा ते बरेंच खरोखरच बरें काम करता फाटींच आमकां धाकट्यान ज्या भाग्यान स्ट्रीट लायटूच नासली म्हटल्यार कसो इंडिपेंडंट जावन आतां कितली 70 वर्सां जाली पूण लायटूच नासली स्ट्रीट लायट नासली त्या भागान लायट हाडली ह्या आमदाराक खरो सल्यूट करपाचो तो म्हाजो मित्र म्हणून म्हणना पूण तेजें काम उलयता अशेंच तेणें फुडें काम करपाचें लोकां खातीर वावर करपाचो आनी आमी तेच्या वांगडा सदांच रावतले देव बरें करूं. आज आमी मेस्तावडे ह्या भागान आसा आनी मेस्तावडे ह्या भागान लायटीच्या फ्लक्च्युएशनाचो खूब प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी तिळसांज जातकूच तो प्रॉब्लेम चड जातालो आनी परत लायटी वचपाचो प्रकारान घडत आशिल्ले गेली कित्येक वर्सां हो तांचो प्रॉब्लेम चालूच आसा आनी आमी आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन मागणी घाल्ली की सगळे हे जे ट्रान्सफॉर्मर्स आसा हे तर एक तर ओल्ड जाल्या आनी ओल्ड नासल्या पासून जाल्यार तांचेर आतां लोड वाडिल्लो आसा खूब कडेन आमी पळयता की प्रत्येक घरान आज AC जाका आमी एका टायमार लग्जरी म्हणटाले ती आतां नेसेसिटी जाल्या आनी प्रत्येक घरांनी AC चलता आनी तिळसांज जातकूच त्यो चड लागता सो वच न्ही जाल्यार सगळे कडेन वास्कोभर फ्लक्च्युएशनाचो एक 7-8 एरियांनी प्रॉब्लेम्स आशिल्लो सो जेन्ना आमी हो प्रपोजल घालो तो सरकारान एक्सेप्टूय केलो आनी आमकां एक करून आमी आतां चेंज करीत आसा सो आज आमी मेस्तावडे ह्या भागान चेंज करता आनी आमी मागतात की हाजे फुडें जे आमी 150चे 200 करपा आसा थंय बी जे प्रॉब्लेम्स फ्लक्च्युएशनाचो आसा ते आमी क्लियर करतले आनी एक 6 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता सगळे कडेन लायटीचो फ्लक्च्युएशनाचो प्रॉब्लेम कमी जातलो तातूंत भितर आमचे अंडरग्रावंड केबलिंगूय चालू आसा सो तातूंतय बी खुबशे प्रॉब्लेम जे परत वायरी तुटून जाताल्यो आनी कितें जातालें ते सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो आतां अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम वास्को सिटीन दुसऱ्या रस्त्याचेर चालू जालां परवा ते म्हणजे आनी थोडे दीस आमी ते लास्ट एप्रिल करून सोडा जातले अशें करून सिटी जाली की दुसऱ्या प्रत्येक भागांनी आमी वचून आमी इलेक्ट्रिकल सिनारियो वास्को भितर आमी इम्प्रूव करपाक जाता कित्याक लायट गेली जाल्यार 1 मिनीट पसून रावपाक येना तुमी पळोवंक खबर आसा गरमी इतली जाता की 1 मिनीट पसून लायट गेली जाल्यार आमकां हें मेळना हांव आमचे JE आसा विशाल आसा प्रवीण आसा बाकीची सगळी तांची टीम एक बरी काम करता
लायटीचे सिनारियो चेंज करपा खातीर बरें इम्प्रूव करपा खातीर तांचोय सतत प्रयत्न आसता आनी त्या प्रयत्नाचोच हो एक भाग आसा. म्हाका सगळ्या वास्कोकारांक सांगन दिसता की हाजेय फुडें जंय जंय गरज आसा ते सगळे आमी हे ट्रान्सफॉर्मर्स चेंज करतले आनी जाता तितले बेगीन. हो पसून आमी ट्रान्सफॉर्मर 7 दिसां भितर एप्रुवल हाडली कित्याक खूब इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लेम्स खूब जावपा लागिल्ले. तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा ऑनरेबल मिनिस्टर सुरेंद्र ढवळीकर आनी आमचो CM प्रमोद सावंत सर आनी सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.